बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमची सभे आसूं. भाव भयणीनो, माई मोगास येवकार सगल्यांक तुमकां हे मिसा भेटीक. हे मिसांत आज आमी मागता आमचे सोंपून गेल्ल्या फादर आकिल्यो गोमेस, ताका आज 1 म्हयनो भरता हे संवसाराक अंतरल्यार. सुर्गीच्या बापान ह्या आमच्या यादनीक भावाक ताच्या बऱ्या वावरा खातीर इनाम दिवं, सासणाची शांती ताका मेळूंक ताचे पासून मागतना ताचे फामिलीक आमची बुजवण. तशेंच मागुया आलेश पेरेरा ह्या आमच्या भावा पासून ताकाय सुर्गीच्या बापान आपले शांतीन घेवं. आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासून मागुया 50वो वाडदीस 50th बर्थडे समारंभता आमचो भाव डॅनी फेर्नांडीस, तशेंच नेविल मोंतेरो, मार्क फेर्नांडीस, लुइजा सेर्रांव तांकां कुडी आत्म्याची भलायकी सुरवूय देणी हे मिसा भेटींतल्यान मागून घेवया. आनी आमची मागणी देवाक मानता तसली जावंक आमी असो पातकी मेळकून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसाणे मागून हे मिसाक तयार जावया. हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सौभाग्यान सदांच कुवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा, आकिल्यो तुज्या चाकरा यादनिका पासत आमी तुज्या मुखार घालता ती मागणी कनवाळीन आयकून घे. तुज्या नांवांचे मोहिमेक ताणें ह्या संवसारांत तुज्या भावार्थ्यांची चाकरी केली. तर आतां तुज्या भक्तां मदें ताका आपल्या मुण्यारपणाचें इनाम दी म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
भागिवंत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटीची सुरवात. धर्मदूत जावंक आपयलोलो, देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक विंचून काडलोलो पावलू जेजू क्रिस्ताचो सेवक ही चीट बरयता. हें शुभ वर्तमान ताणें आपल्या प्रवाद्यां उदेशी पवित्र पुस्तकांचेर आदीं फुडें बसयलोलें. तें ताच्या पुता संबंदी रक्ता मासा प्रमाणें तो दाविदाचे कुळयेंतलो ताका जल्मलो. पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणें तो बळवंत जाल्लो देवाचो पूत म्हूण ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं ताची परगटणी जाली. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताच्या नांवाक मान जोडून घेवंक सगळीं विदेशी राष्ट्रां भावार्थान देवाक खालती जावचे खातीर ताचे वरवीं फावो जाली आमकां कृपा आनी धर्मदुतांची जबाबदारी. तांचे मदलीं तुमी जेजू क्रिस्ताची जावंक देवान आपयलोलीं. तुमी देवाच्या मोगाचीं आनी तुमकांय ताणें पवित्र जावंक आपयल्यांत. रोमा शारांत आसलोल्या तुमा समेस्तांक आमच्या बापाची आनी सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. इस्रायलाचे कुळयेंतान आपलो थीर विस्वाशी मोग मनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. शेकानशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खी पृथ्वी गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. उद्गार. आज तरी सर्वेस्पराचो थाळो तुमी आयकात. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकांची उरपूस जेजू भोंवतणी वाडत वेताली. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, ही खरेंच नोश्ती पिणगा. ती एक कुणा मागता, पूण जोनासाचे कुणे बगर दुसरी कुणा तिका मेळची ना. निनिवेच्या लोकांक जोनस एक कुणा जावन गेलो, तसोच मनशाचो पूत एक पिणगेक एक कुणा जातलो. दोखिणेची राणी जोडटेचे दिसा हे पिणगे बराबर उठटेली आनी चेर कास्तीचें फॉर्मोण मारतली, कित्याक ती प्रितुमीचे शिमेतावन सोलोमाची जाणवाय आयकूंक आयली. पूण पळयात, सोलोमा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. निनिवेचो लोक जोडटेच्या दिसा हे पिणगे बराबर उठटलो आनी चेर कास्तीचें फॉर्मोण मारतलो, कित्याक जोनसाचो उपदेश आयकून
तांणी प्राचीत केलें. पूण पळयात, जोनसा परस व्हडलो एकलो हांगा आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आजतान दिसपट्टी मिसांनी आमी बागेवन पावलुची रोमकारांक बरयलेली चीट आयकतल्या. बागेवन पावलूक पेद्रूक जेरुजालेमतान धरून रोमाक व्हेले, कारण रोमाचो सरकार जेरुजालेचेर पालेस्तिनांचेर राज चलयताले आनी तांचो जीव लोक काडीत म्हूण तांकां थंय व्हेले आनी थंय ते भावार्थ परगटूंक लागले. बागेवन पावलू रोमाच्या लोकांक ही चीट बरयता आनी सुरू करता. धर्मदूत जावंक आपयलेलो, देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक विचून काडलेलो पावलू, जेजू क्रिस्ताचो सेवक, ही चीट बरयता. बाबा भयणीनो, ही उतरां आमचो सोंपून गेल्ले फादर आकिल्योक हाका लागतात. देवाचो याज्ञीक जावंक ताका आपयलो, देवाचें शुभ वर्तमान काळाक आनी काळा भायर परगटूंक ताका विचून काडलो. जेजून ताका आपलो याज्ञीक कसो मागलो. फादर आकिल्यो हे निमाणें 2-3 म्हयने जाणट्या याज्ञिकांच्या घरांत क्लर्जी होमांत आसलो. जरी तो जाणटो न्हय आसलो, आपले पिडेक लागून हे घरांत ताणें वस्ती केली आनी अकस्मात फाटल्या म्हयन्याचे 11वीर रातीक ताका मरण आयलें. ही आमचे ताळगांवचे फिरगोजींत फादर आकिल्योन गवळीक वावर केलो आनी तुमी ताका बरो वळखतात. तो तुमचो पादविगार कसो हे गांवांत आसलो. भाव भयणीनो, एक म्हयनो सोदता तेन्ना आमी ताचे देणे खातीर देवाक अर्घ दिता. प्रत्येक याज्ञीक देवान आपलो धर्मदूत जावंक विचून काडलेलो, शुभ वर्तमान परगटूंक आपयलेलो. जेजूचो रूपकार आपले पोरजे आनी फादर आकिल्यो ताका तुमी बरी वळखतात दुबाविणे. ताच्या जिवितांत खाशेले गूण म्हळ्यार ताचें सादेपण. सादो आसलो, तरी तकलेन हुशार. सेमिनारींत खूब हुशार आसलो ताचे वांगड्या बरोबर शिकतना, तरी तो सादो आसलो. ही वॉज very simple, down to earth. There was no air of superiority in him. वटपणाचे ताचे सोबीत कांयच नासलें. ताचें खाशेलेपण म्हळ्यार ही वॉज अवेलेबल टू पीपल. तुमी ताका गोडी वळखतात. तो आपलें बॅग घेवन ओपोत घेवन गांवांत सांजेचो वेतालो, पासूयक बेटीक जाप दीत वेतालो. ताचें सादें सोयीमतें, ताचे सगळें ओडपणाचें कांयच नासलें. दुसरे सुवातेर ताचेशी कोणूय गेलो ताका ना म्हणूंक बरें दिसनासलें. तो सदांच गोरजेक पावपी, ओय म्हणपी. ही वॉज एकोमोडेटीव. जायना जाल्यार पुराय आपुणूच तांची गोरजेक पावपी. हें ताचें सैम आसलें.
तो रागर जायनासलो, तापो नासलो. कोणूय ताचे लागीं झगडूंक देखून गेल्यार तो आपण ओगीच रावतालो. ही वूड नॉट रिटॅलिएट. हांवें जायते फावटी अनुभवला. तो फिरगोसकार झगडूंक आयले ताचे लागीं, मोठ्यान उलयले जाल्यार पुरान तो परतून उलयनासलो. ही वॉज जस्ट मीक एंड हंबल. आकिलेवचो आनीक एक गूण म्हळ्यार तो विनोदी आसलो. ही हॅड अ सेन्स ऑफ ह्युमर. इवन इन हीज सिरियसनेस तो हांसयतालो दुसऱ्यांक. आपूण सिरियस रावतालो पूण दुसऱ्यांक हांसयतालो. आनी ताळगांव येवंक सगळे फिरगोजा मदें हे फिरगोजींत येवंक ताची काळीज आसली. हांगा येवंक खुशाल जातालो तो. तालिगांव येवंक, हांगा रावंक, थंय भायर बसून लोकांक जाप दिवंक ताची खुशालकाय आसली. हांगा रावलो म्हणटच तो म्हणटालो फादर कायताना पळय हांव बँकांत पयशे घालिना, आतां बँकांत नाच जातात. म्हजे पयशे मालेतींत आहात. मालेत म्हणल्यार धाकटें ट्रंक, ताका पुर्तुगेज भाशेन मालेत म्हणटात. म्हजे पयशे मालेतींत आहात, हांव बँकांत पयशे घालिना. आनी म्हणटाले ताका मालेत उगडून पयशे दी रे आमकां. ना, ताका कितल्योच चायी आहात म्हणटालो. त्यो चायो काडूंक त्रास पडटात. ताचो विनोद, ही सेन्स ऑफ ह्युमर वूड अट्रॅक्ट पीपल टू हीम. फोन घेवन फोनाचेर देखून तो लोकांक हांसयतालो. हें ताची सैम आसली. भाव भयणीनो, आज ह्या आमच्या सोंपून गेल्ल्या यादनिकाक आमी ताचे पासून मागतना दुबाविणें ताचें यादनिकी जिवीत आडकुळी मदें पुरान, पिडीत मदें पुरान खुशाल जालें. ताचें जिवीत खुशाल. जायती कोश्ट सोंसले ताणें, जायती पिडा दिश्टी पडना जालें. डायबिटीज चड हाय जाली आनी दोळ्यांचेर ताचो प्रभाव जालो. पूण तरी आसतना आपल्याचो गंवडीक वावर जाता ते भाशेन केलो. भाव भयणीनो, हेंच एका पाद्रीचें, एका यादनिकाचें जिवीत. जेजू सारको गंवडी, उस्क्यांनी भरलेलो गंवडी आनी सेवेन रेवळ्ळो गंवडी. भाग्यून पावलुचीं उतरां आमच्या यादनीक भावाक लागतात. आनी आमकां तोच भाग्यून पावलो म्हणटा. कितें म्हणटा? तुमकांय देवान भाग्योवन जावंक आपयल्यान, जेजू क्रिस्ताची जावंक देवान तुमकां आपयल्यान. तुमी ताच्या मोगाची आनी तुमकांय ताणें पवित्र जावंक आपयल्यान. सो इन्विटेशन which Paul gives to all people from Rome, that we are all called to be holy because we are God's. आमी देवाची, आनी देखूनच देवाची पोरजा कशी आमकांय देवान भाग्यून जावंक आपयल्या. आनी सोंपिल्ल्या फादर आकिलेवन 7 वर्सां इगोजेन वावताना हेंच केलें, आपल्या पुर्जेचें भाग्यून पोवन. ती भाग्यून जाल्ली, ती देवा लागीं आयलेली, ताका जाय आसली. आज ताचे पासून देवाक अर्घ दितना दिनवासुया ताचे देणे खातीर आनी मागुया सुर्गीच्या बापान ताका शांती, ताचे यादनीकपणाचे वावराचें इनाम दिवं. आनी आमकां सगल्यांक जे संवसारांत आमी वाट चलता, बाबडताची वाट आमकां देवान पवित्र जावंक आपयल्यात. हें मनान धरून भाग्यून जावपाचे वाटेर आमची पावलां घालून कोतकोत्यान हे मिसांत मागुया. भेटून एक आमी गायन गावया. देणी आमची
C14 पान 30 आणि 4 C14 पेज 34. देवी आमची भेटोराका, आमची काळजां दाटून घालता, आमची मोना तू कोर्बिता, स्वीकार कोर्बून दाटून नाका, गोवाउलो atrarata, दाताचो रोस समोर पिता, आमचे सुखदूख सोर्बेटोयता, मादुर्गेपूर विनोद कोरता. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सुरवेस्पोर मानून घेवं. काकूत्सरा देवा, आकिल्यो आमचे याज्ञीक भावा पासत भेटयलेलें हे तुज्या सेवकांचें बलिदान मानून घे. तुजे पवित्र सोबेन ताणें हेंच बलिदान भोक्तीन समर्पिलें. तो ताचे वरवीं ताका आतां सगल्या पातकाचें भोगसणें मेळूं म्हूण आमी विनम्र काळजान मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. आनी तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सरपदवीदार आनी शास्त्रीचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बोरवंसो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकना म्हूण आमकां दूख भोगता, तर अमर जिविताची खात्री आमकां भासावणी आनी बुजवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या भावार्थ्यांचें जिवीत सोरोना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिराड मोडून वेता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवतां बराबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी उच्चारता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. उंचर्गी तुका जय जय. बाप्पा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कोश्टां आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा फादा किलोची काकलूत कर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बागयोन सुसे तिचो पोती बागयोन धर्म दोता बागयोन सुसे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या ससनांक आमेन. जेजून आमकां शिकयलेले मागडे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां धाडले पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवसानूच उतरयता तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सुराकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासणां. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक मुळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणेच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. असतो जेजू आमचे जिवीत आनी पुनर्जीवन कोण जो कोण म्हजे स्वत मानता तो मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो म्हूण बरोवंसो आनी खात्री दितलो जेजू हो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाची ताच्या जेवणांत वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काळीज मोजें तूं कोंत रेखता जेजू आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D24 560 D24 पेज 60. काळीज मोजें तूं कोंत रेखता Jésus, les cartes
제 두고 됐다 예 예수 예 가르산 모자 아쉬운 두 가시 vùng aku yashada moja ashum tu kashi bungrauda aku yashada moja otmo moso tu kaneta ye jesu ye otmeat moja otmo moso tu प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, अकिल्यो आमच्या याज्ञिक भावान तुझे पवित्र सोबेंत विश्वासीपणान तुजी चाकरी करून स्वर्गीच्या जेवणान तुझ्या भुरग्यांक पोसली. येताच्या मुण्यारपणा पासून तुका दिनवासून स्वर्गार तुझे मुखामोळ रूप पळोवंक ताका फाव कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं बामणीव केईत भाशेन सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. ह्या माध्यमांतल्यान आनी हांगा इगोर्जींत एकठांय जावन आमी आमच्या सोंपून गेल्ल्या आदल्या पदवीकाराक फादर अकिल्योक आमची श्रद्धांजली ओंपली. ताजे पासून मागलें आनी तुमी वेळ काडून आयली. सगल्यांक देव बरें करूं. आज सांजे 4:30 वरांचेर आमची कॅरिझमॅटीक प्रेयर मिटींग आसा, जंय आमचो भाव ओर्लांद सालिगांवचो आमकां देवाचे उतराची समजणी, देवाचें उतर आमी वाचूंक नियाळूंक आदार दिवंक येतलो. 4:30 तो आमचे बरोबर आसतलो. आमी वेळ काडून येवचें. फाल्यां आमचे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स ऑफ होली कम्युनियन कुमन्या वांटेली आमची भाव भयणां खातीर जमात आसा 6 वरांचेर. आमचे घराघरांनी कुमन्या दिवंक येवपाची येवजण चालीक लावंक ती आमकां आदार दितली. एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स आसात तांणी फाल्यां सांजे 6 वरांचेर येवचें म्हूण मागता. आनी आमची सिनियर्स हांकां 16वीर शेनवारा दिसाक 11 वरांचेर मीस आनी उपरांत आमच्या हॉलांत जेवण आसतलें. तांणी उपकार करून आपआपलीं नांवां दिवचीं. एक सांकिस्तेंत आनी एक ऑफिसांत आमी लिस्ट दवरलेलें आसा. This is for the seniors of our parish, senior citizens. तांचो एनिवर्सरी तांणी सगल्यांनी येवचें आनी तुमी तांकां उगडास करचो म्हूण मागता. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जिवितांतू उजवाडांतू शेवटाचे गायन गावया. K4 पान 141 K4 पेज 141.
तुझे जीवित मागाला Sagada